चल बाबा वाद्याच्या बाजू म्हणून हनुमंतो थंय ते चिरुकार बसून उरता पळोवच्या पळयल्यार रावण काय ना तागेले बायल मंडोदरी घेवन गेलो तांगे बरशीक एक राशी बायल कोण भांगराचे आभरण घेतल्या कोणे माणिक घेतल्या कोण रत्न घेतल्या वैडुर्याचे नाना नमुने मंगलद्रव्य घेवन मस्त लोक बायलांक घेवन तो थंय येता थंय शीतेले राख एक सिंहासन दवरताची म्हळ्यार ते रुखायद्रा सायडाक आनी ते ताजेर रावण बसता आनी मंडोदरी बी बसता थंय ताका येवन रावणाक होगळीशी जालो होगळीशी ताची तागेलें गुणवर्णन करताची तागेले जे जे हांगूच्यान तो जिंकला देश आनीक लोकांचे ओट्टून जिंकिले वर्णन करून पद करून सांगताची नर्तकी लोक डॅन्स करताची ओट्टू मस्त मनेचे एक अट्टाहास करून दाखयता आनी तशी उठान रपता पळयलें सीत हे कस्सने पळयता उरना ओग्गी माती सकला घालून न्हू ती घेतल्या ती रामनाम सांगता बशील उरता हे उठून म्हणून हनुमंत वयल्यान पळयता उरता रावण उठान रापून सीतेला आंगार घेतली मोगरी फुल उडयता आनी म्हणटा सीता हांगा पळय हांगा हे इतले लोक मागे खातीर कसो जाय ते करचे तयार आसाची जाल्यार हांव तुगे खातीर कसो नाही करचे तयार आसा हांव केन्नाच्यान तुका सांगता आसा तूं मेगेल जा म्हणून जाल्यार तूं आयकता ना तुका कसो जाय ते सांग जाय आशिल्लो ऐश्वर्य भोग विलास ओट्टा तुका पांया म्हणून हाणार्पण करता तूं मेगेल जा म्हणून तिका मस्त नमुने सांगता आनी ही कसं सांगता आयकुया म्हणून राबता तो सीतेक ते ओट्टा आयकून मस्त राग येता हाका कसं नाही सांगता ना म्हणून साजेला बेसता हाणी तोटो हलबत आसतना हाका समज सांगता म्हणून ती एक काड्डी ती गेले न्ही ते रावणाल मध्ये दवरता आनी सांगता आनीक नीचा तुका तूं कसो म्हण लागला म्हाका तुगेले हे ओट्टो आयकून हांव तुका भुलत म्हण केलो म्हगेल हो राम म्हणल्यार सत्याचे एक प्रतिमुर्ती सो आसतो तसल म्हगेल घोवा सोणगेन हांव तुगेले हे ओट्टोची राजभोगाक आनी भुलत म्हण केला तुवें बायलांक घोवू छोडू तो कशी उरला बी तांकां देवा वारी मेगेल देव तरी धैर्याचे आनीक वीरतेची एक प्रतिमुर्ती सो आसतो आनीक शिवधनुष्य पण तूं गेलूं गेनूची तो म्हाका लग्न जाल्लो तूं मेगेले रामाक कसो म्हणला का राम आंजेर थंयच्यान बाण सोडले बी तो तुका येवन हांगा लागता जाल्यार तुका तो समज शास्ती करता म्हणूची तुका हांगा येवन मारता पळय एक दिवस तुका तो अशीच सवना तुगेले चुकीक तुका शिक्षेच दिलच्या उरना मेगेल घोव तुका कसकीची तुगेले खंयची एक भाग्यान तूं इतले जगता आसा नाजाल्यार तुका मेगेल घोव येवन केन्ना शिक्षा दिता आशिल्लो म्हूण सांगता तेन्ना हो म्हणटा कसो म्हण तूं तुगेले घोवाक आत्ता नामावशेश करचे शकता मेगेलो तो कसो म्हण एक मुसावारी म्हणतो रावण तेन्ना ती म्हणटा तशें तूं म्हाका चोर हाडनाशिल्लो मेगेल घोवान मेगेले पर्णकुटींत नाशिल्लो वेळ पूण तूं म्हाका थंयच्यान उकोण हाडल्या तुका हाजी शिक्षा मेळ न्हू मेळता म्हूण सांगता तेन्ना रावणा राग घेवन काय ना तिका मारून उडयल्यार बरें म्हणून खडग घेवन भायर सरता तेन्ना मंडोदरी वचून सीतेर आड राबता आनी आपणाला गळयता त्या खडगाक तेन्ना रावणाक कसो करता म्हणून कळना तेन्ना तो खडग मागशे घेता मंडोदरी हातांत धरून न्हू ताका तांगेले घरा हांगा महला घेवन वता मोट्टो हनुमंत पळयता उरता सीतेन ताका सम्म उतर दिलें पूण हनुमंत बारीकूच जाता तांणी गेले सुमार वेळा नंतर हनुमंत पळयल्यार थंय बशिल्लो टू राक्षसीन लोक सीतेक सोन परत न्हिदोन पडले उरता तांणी तेंगेल्या हांगा एक पान्ना काड्डेन उडोवन पळयता कोणी हालनाच तेन्ना हनुमंत काय ना रामाले नामस्मरण करताची सीतेला येवन पांय पडता आनीक रामाले राम नाम सांगता येयला द्राक आनी तिका सांगता आनीक हांव रामदूत रामान म्हाका तुका मेळचे खातीर पेटयल्या तुका शोध घेता घेता पण हांगा आयलो हांव सुग्रीवालो अनुचरू म्हूण रामान मेळत आजी पर्यंत कसो दिलें ओट्टो तिका सांगता म्हणजे तिका विश्वास बसना हनुमंताचेर ती म्हणटा हे परस्त्रांत हांव कशें नमगूत तुका ताका सांगता तेन्ना हनुमंत तिका रामान तागेले सांगिल्ले सीतेले ओट्टू नमन्याचे गुपीत हे सांगता चिन्ह न्ही आनी राम आनी सीतेन पंचवटीन तूं जे वेळ खुशीन काडिल्लो आसा ते केलवंत प्रसंग तो सांगता तेन्ना तिका ताचेर विश्वास बसता विश्वास बसून ती ताका पळयता अशीच तेन्ना हनुमंत म्हणटा उरो तुका हाजेपणी गुर्तस की पळय म्हूण
रामान तागेले दिलेले रामाले मुद्दी तिका हातान दिता ते पळोवच्या खातीर इतलो खूश जाता की म्हळ्यार तिका रामाक पळयलें इतलो खूश जाता. रामू तिगेले तर रापला इतलो खूश जावन ती मुद्दी घेवन ती दोळ्या लावन घेता, गालाले व्हरता, वंटाले व्हरता, हडदले दवरून घेता, परशीत ती मुद्दी ताका आपणाले दोळ्याचे अश्रून अभिषेक करता. ते टोप हनुमंता दिसता तेव्हा ही मुद्दी पण इतली खूश जातली बायल मनुष्य. ते घोवाचेर कितलो प्रीत उरच्या फाव आसा आनी कितलो भक्ती उरच्या फाव आसा. अस्सल लोकांक बीचे हे दुष्ट रावणानं कसं लेक विंगड केल्लें म्हूण ताका रावणाचेर राग सो येता आनी सीते बद्दल पाप बी दिसता. तेन्ना सीता अट्टू नमुन्यान दृश्टीन ते रामाल मुद्दी पळयता, चंदायन पळयता, अशी भक्तीन पळयता. एक नमुन्यान पापा दृश्टी शिकोवन घेवन रामाक आपणाली काणी सांगता कितकी, आपणाली दुर्दश सांगता कितकी अशें करून घेवन ते मुद्दी लेगीत ती अट्टू तेगेले भावान व्यक्त करता. ते पळोवन हनुमंता बी खुशी येता. तेन्ना ती ते दवरून सांगता हनुमंताक, तूं खरेंच म्हाका भारी खूश दिल रे. तुका रामाली आशिर्वाद कायम उरो. तुगेलांक तूं ज्ञान बुद्धी, तुगेले देह सामर्थ्य, बुद्धी सामर्थ्य हांचे कायम वृद्धी जावन कायम तूं रामभक्त म्हणून घेवन उरो. चरडा तुका बरें जावं म्हणून ती ताका आशिर्वाद दिता. तशें हनुमंत म्हणटा, हांव रामाक कसो म्हूण सांगो वचून आनी तूं म्हाका मेळ्ळी हाचे हांव कसन ताका एक हें सांगता बाबा गुर्तू. आतां तूं कशी हांव रामाल मुद्दी दिना पळय तुका वय म्हूण तुका दिसलें, तशी रामा बी दिसका न्हय. हांव कसो न्हय सांग ताका म्हूण सांगता. तेन्ना ती म्हणटा रामा तिगेले मात्याक एक चुडामणी उरता ती काडटा आनीक हनुमंता हातान दिता. हनुमंत एक प्रसाद सो घेता हातान तो. ती म्हणटा ही चुडामणी आमगे लग्न जावपान रामान अगदी प्रितीन म्हाका दिलेली, म्हगेले मात्या माळयली ताणें. हांव म्हगेलो अट्टू नमुने दागीन काडून उडयत आसतना हे एक चुक्कन म्हगेले मात्यान उरलें. भोवतेक हांवें मुखार हेजे उपयोग आसा म्हणून तशें जाल्लेशें दिसता. आतां ताजे उपयोग जाता आसा हें व्हरून तूं रामा दी. हाजे अर्थ कसो की म्हळ्यार रामाल प्रीती हांव जपून दवरून घेतलें. आतां ती ताजें एक रक्षण करच बी रामाले हातांत आसा. रामान हांगा घेवन म्हाका सोडून घेवन मारका. हांव हांगा मस्त खचून गेल्यावर जाल्यार कितलें पण म्हाका दिसलें जीव काणयो का म्हणून. जाल्यार अशें दिसलें फाल्यां एक लोकांनी तशी येतालें न्हय. आनीक दशरथ रायल पूत रामू तेगेले बायल सीता कोणी नाशिल्ली तेन्ना ती कोणगी उकोण व्हेलें. कडेरी ती जीव काण घेतलाली म्हूण अशी लोकांनी तशी येताली म्हणून घेवन हांव जीव काण घेन अशी कसकी करून गेलें. घोवाल नामस्मरण जीव दवरून घेन आसा. तूं ताका सांग तें. आनीक म्हगेले खातीर हरीण हाडचा गेल्लो तो आयिल्लो तेन्ना हांव घरांत नाशिल्ली. ताका हांव कसली सेवा करता शकिल ना. लक्ष्मणाल बी मन मस्त दुखयलें आसा हांवें. ताका बी म्हाका माफ कर म्हूण सांग आनी रामाक व्हड मन करून म्हाका हांगच्यान सोडून व्हर म्हूण सांग म्हूण सांगता. तेन्ना हनुमंत अडना म्हूण तिगेले गे वच्चाक परमिशन विचारता. अडना आपण वचूंक ना तर रामा सांगता तुगेलो अट्टू खबर म्हूण तिका. आनी ती तीन बशिल्ले त्या रुखाक 2 प्रदक्षिण येता, पांय पडटा. ती तुका बरें जाव रे चरडा, तुगेलो अट्टू कार्य संपन्न जावन वचोची, तूं केन्नाची किर्तीशाल जावन उर म्हूण आशिर्वाद दिता. चुडामणी घेवन तांच्यान भायर सरता.